आगे शेमी अशें धांवता तुका होता वेळ ना गो म्हाका मागीर सांगता आगो राव तरी अशें धांवता खंय गो राव पळोवया मागीर सांगता फाल्यां मुगो बाबीलो हळद कुंकूम आमंत्रण दिवंक वता कितें दिवपाचें ठरयलां गो आनी खंय खंय सांगपाचें ठरयलां म्हाका खबर ना चणे तिळगू हाडल्यात ते जाणा कोणालो हळद कुकूम गो आनी असो बोळो कित्याक घालता शेमीलो बाबीलो खंय फाल्यां आगो शेमी खंय खंय सांगपाचें ठरयलां धाकटे भाटां मुगो व्हडले भाटांक आनी गांवांक खूब कडेन सांगपाचें उरलां गांवांकूच कित्याक आख्खी गोंयाकूय सांगा येतात सांगची आमची बाय पूण पळय तें म्हाका सांगनासनाच गेलें आगे सांगतले गे पयस पयस सांगपाक नाका फाल्यांतली हळद कुकूम या आतां भोंवन भोंवन पांय दुखली गे बाय सगळ्या दारा सांगप म्हणल्यार जीव काबार जाता कितें हाडलें गे वाटपाक दवले हाडल्यात आनी दुवेगे दिवपा मडके हाडल्यात हे मात बरें केलें धुवेचो पयलो हळदी कुकूम आवगेर दिवपाची पद्दत आसता ही पळय बाई बी आयली बाई बाबडी सेन्सस करपा भोंवता हें आतां सेन्सस म्हळ्यार कितें काय आगे आतां इलेक्शन लागीं पावलें न्ही म्हणून नांवाची वळेरी सारकी आसा काय ना तें पळोवंक पडटा बाईक बाबडे सदां त्रास तें आसूं आतां ए बाई तुजो हळद कुंकूम जाला गे ना गो हांव हळद कुकूम करची ना आतां म्हाका वेळ खंय मेळटा ओगी राव गे वेळ मेळना काय फाटल्या वर्सा प्रकरणा खातीर गे कसलें प्रकरण गो बाईन बारीक प्लास्टिकची आयदन दिल्ली म्हणून थोड्यांनी आंगणान उडयली खंय इरीत लोकांची गो आगे तूं जाणा मोठी वायन दिल्यार खंय तुजें बरें जावं तुका बाबू जावं असो आशिर्वाद दिवप आनी बारीक दिल्यार तुजें बरें जावं आं अशें म्हणप हो हळद कुकूम म्हळ्यार भोगावळ जाल्यार भोगावळ हांवें ह्या वर्सा थारायलां 5 सवाशिणी आपूण फूल पे पाकेजीन हळद कुकूम लावन धाडपाचें बरें मगे फायदोच करता तूं फायदो आनी कसलो हळद कुकूम ह्या हळदी कुकूमाक एक म्हत्व ना कपलाचो हळदी कुकूम अशें कित्याक म्हणटा गे तूं आयज महिला मेळाव काय कितें चल्लां तर म्हाका दिसता हळद कुकमाच्यो खबरो चल्ल्या तें कितें आसूं आं त्या दिसांनी मजाच मजा सांजे वेळची एक व्हडली पिशवी घेवपाची बरें न्हेसपाचें भांगर आसल्यार भांगर घालपाचें ना जाल्यार कोणा कडलें मागून घालपाचें आनी गांवभर लोकांचे खबरी करीत भोंवपाचें म्हाका आनी तें असो न्हीद आसना 1 म्हयनो हळद कुकूम म्हणजे माझे 3 महिने अशेंच वता म्हाका आनी वेपार हाडचो पडना मात खरें तुजें म्हाकाय बीन भोंवपाक खूब आवडटा ते बाय जगार कितें घडटा कोण कितें वाडटा तें बीन कळटा आनी तूं जाणा पयर मुगो हांव शालिगेर गेल्लें आवयस कितें सांगू गो तुमकां ताणें मुगो किल्ल साखर वाटले खंय वायणाक ही अशी लोकांची गर्दी जाली पळय पूण मुगो शाली मात वाजें नासतना वायणां वाडटालें भाजपाची कित्याक गरीबूच सोय बरी करता पयर खंय तो गोरवांचो दोतोर तांगेर थंय वय नाशिल्लें माली खंय थंय गेलें तशें ताजी बाट ताका वळखत न्ही म्हणून तें गेलें पूण ताका सांगूं नाशिल्लें गर्दी पळोवन तें भितर सरलें दोतोराची बायलेन ताका सरळ विचारलें तुका कोणें आपयलें काय म्हणून आवय सामकी लज मगे इतलेंच न्हय अशें म्हणूंक लागलें खंय म्हजे कडेन कोणा सांगपाचें पळय तें लिस्ट आसा तूं आयली न्ही तुका हांव हळद कुकूम दितां पूण वायन दिवची ना आवय मालीक बाबड्या गेल्ले नाका जातलें गे तें सगळें खरें गो सवाशिणी मातशें चिंतून काम करूंक जाय अशी ह्यो घडणुको घडटल्यो आनी आमी तातूंतल्यान अक्कल घेवंक जाय बेश्टेंच कोणाच्या घरांत घुसप म्हणजे कितें आतां आमी सगळीं शिकल्यात पयलींचो तेंप उरूंक ना जी बायल हळदी कुकूम करता तितकीच वायनां हाडटा चड बायलां आयली म्हणटा तिका आनीक हाडूंक धांवचें पडलें ना तिकाय बीन लज न्ही ती हे मात खरें गे बाई तुजें न्हिली मागीर खूबदां अशेंच घडटा पूण तें कांय म्हणना मागीर तें लागींच्या दुकानार वचोन साबण तरी हाडून वाडटा हातूंतल्यान आमी धडो शिकोवंक जाय न्ही धडो कसलो आमची कामवाली म्हणटा सांगूंक कित्याक जाय वायनाक गेल्यार खूब फायदो जाता कोणागेरय कोणें वचपाचें तें खरें गो पूण 100 लोकां सोय केल्या आनी 200 लोक आयले जाल्यार मागीर कितें करप लज जावपाची मुगो ह्या हळद कुकूमाक आतां अर्थ उरूंक ना हो हळदी कुकूम म्हणजे आतां कॉम्पिटिशनां जाल्यात वायन घेवंक आफोवप आनी श्रीमंतीचें प्रदर्शन करप हें दिसान दीस जायत आसा म्हजी धाकटी भयण मुंबय आसा ती म्हणटा तुमी हो नश्ट खर्च करता आनीक एक म्हाज्या कानार आयला नवी व्हंकलांनी खंय नवी कितें स्टायल काडल्या ती सकयल्ले बाप्पाले सुनील खंय वेगळोच पद्दतीन हळद कुकूम केला असो वेगळो म्हणजे कसो गे पयलीं खंय मुगो भितर सरतना कोल्ड ड्रिंक दिलें मागीर दुसरी हॉलांत व्हरोन कपला लावन हळद कुकूमाक वायन दिलें
आणि मागीर खंय च्या पार्टी दिली. इतलेंच न्हय, थोड्यांगेर तर बुफे पासून दितात. वचत थंय कॉम्पिटिशन चल्ल्या कॉम्पिटिशना. हे आनी वेगळेंच कितें. आशिल्ली बरी बरी करतली आनी नाशिल्ल्यांनी कितें करप. हें तुमची दवरा व्हरून. अशी जर म्हयनोभर च्या पार्टी आनी बुफे दिली हांव जाल्यार दारांतलें कशेंच हालचें ना. जाची कोण आसा ती घालतली ना तांकां कोण शिंटा. म्हाजी मजाच मजा. तुजें कितें म्हणलें गो. तुमचे बाय म्हाका कांय खबर ना, हे म्हाका बाय नाका. शी कांनी अक्कल आसा मातशी लज धर. आगे तुजी सुनकी दिता. दिता घट्ट जशें फूल थंय पातळी. मागीर तुका अक्कल आसा तुवें फक्त दुसऱ्याचेंच ओडपाचें. असो वाज घालून कांयच मेळना. आमी हाजेर कितेंय तरी उपाय काडूंक जाय. पूण ही वायणे वाडटा तिचाच वापर तरी सारको कोण करता. बारीक सारक दिल्यार आंगणाकूच वळून वता, नाजाल्यार ते कचऱ्याक वता. मेळोन सगळो पयशांचो विबार. आणि तिळगूळ तरी कोण खाता. आता तांकां पळय वतात तर डायबिटीज पेशंट आणि विडो म्हणून निलम सुपारी. ती खाल्ल्यान तायाचो कॅन्सर जाता खंय. हाको भियोन ती काडून भायर उडयतात. मिळून सगळो एकूण मेळून नश्ट कर. नुगो तुका कशें दिसता. म्हाका बाय कांय खबर ना, म्हाका तुमचे आतां हें नाका. आनी चणे म्हणून सारखे कोण दितात. दोन दोन हातार उडयतात. पयलींच्या काळान बायलो भायर सरिनाशिल्ल्यो. तांकां एकमेका कडेन उलोवंक मेळूंक वळख करूंक हळदी कुंकमाच्या नांवान निमित्त मेळटालें. हल्लीच्या काळांत ही फॅशन जावन पडल्या आनी आतां नवे नवे फॅशनी करतात. त्या प्रमाणे ही पद्दत बदलूंक जाय. बदलपाचें कित्याक. ह्या सणाच्या निमित्तान हे आमचे 2-3 म्हयने अशे कितें खर्च नासतना वतात. हे म्हाका तुमचें पटना. तुमी जर ह्या गांवांत दिना जाल्यार हांव खंयी वचून म्हाजें काम सादयतलेंच. ही सामकी लेंबडी बाय. दुसऱ्याचे मेळटा तें भर भरता. आपले कुसपूट सुद्दां भायर काडीना. हिका पयलीं जाग्यार हाडूंक जाय. चड जाल्यार सामाळ सोडटलें. तकलेन राग घालूं नाका. आमी जागृत जावं जाय. ग्रेस्त मनशां आपआपले परीन हें करतात. पूण नाशिल्लो बाबडो त्रासान पडटा न्ही. आणि तुमकां खबर आसा म्हजे व्हडले भयणीन चलयेक कमी मडकी दिल्ली म्हणून ताजी मायन आनी नंडीन ताका कुत्र्या भशेन उलोवन खाल्लें. हेंच चुकता आमचें. आमी आतां शिकतात सवरतात, नवी नवी फॅशनी करतात. त्या प्रमाणे ही पद्दत बदलूंक जाय. म्हणजे बाई तूं कितें म्हणूंक सोदता. हळद कुंकम करप ना. ही पडल्या बेकार. लोकांच्या पोटाचेर पांय दवरपाच्यो खबऱ्यो सगळ्यो. शी कांनी पळय ही पिशी जातली दिसता म्हाका. हय हय जाली. ओगी रावात पळय मातशी. आमी हें करप. आपली परंपरा रीत रिवाज पाळोवंकूच जाय. ओगीच लोकांक दाखोवपाक मोठे मोठे वस्तू वांटप, 400-500 लोकांक आपोवप, च्या पार्टी दिवप, बुफे करप याची गरज ना. शास्त्र सांगता की ह्या म्हयन्यांत ह्या सणाच्या निमित्यान 4-5 बायलांचे पावलां आपल्या घराक लागल्यार लाभ जाता. घरांत सुख शांती येता. दान धर्म केल्यार यश प्राप्त जाता, धन लाभ जाता अशी एक म्हण आसा खंय. ह्यो मोठी पद्दत सोदून काडल्या तर मोठेपण दाखोवंक. मोठेपण अशें न्हय गो. आशिल्ली मोठे पद्दतीन हळद कुंकम करतात आनी नाशिल्ली बाबडी रीण काडटात आनी वर्सभर तातूंकूच लायता. अशें जावचें न्ही म्हणून हाजेर आमी सगळ्यांनी विचार करूंक जाय. हो नश्ट कर आमी थांबोवंक जाय. आतां म्हारगाय पावली खंय. आनीकूय एक गोश्ट घडटा. आमी वाड्यार जांचे कडेन उलयना तांकां सांगना. तांचें घर सोडटा. ही पद्दत बरी न्ही आं. हय गे हें घर आहे तुजें. त्या काकीगेर खंय हेंच घडलें. ती शेजाऱ्याकडे उलयना म्हणून तांकां कोणेच सांगूंक ना. मागीर लोजन ती दार धापून ओगी रावता. मागीर हांगा दान खंय उरलें. ही कुचित्रपणां जाली नात. अशें मनीसपण नाशिल्ले वेव्हार करूंक जायना. आमी थोडी आपल्या जातींतल्याच मनशाक सांगता. मोठे मनशाक मोठी वस्त, बारीक मनशाक बारीक वस्त अशे भेदभाव करतात. म्हाका मात पयर कामतीगेर मोठो डबो दिलो आनी मूठ भरून चणे दिले. तेय बी हरवे. सोमार दीस कूल घालून मस्त खतखत करून खाल्ले. फक्त ह्योच खबऱ्यो. प्रत्येकदा हिगेल्यो ह्योच खबऱ्यो बरपाच्यो. हिका पयलीं जाग्यार हाडूंक जाय. ही सामकी आमची पेक्षा वेगळीच कशी न्ही. हिका आमची पटांकच ना. हय हिका पयलीं जाग्यार जाग्यार हाडूंक जाय हिका, जाग्यार हाडूंक. ताणें कोणाक बरो आशिर्वाद दित जाल्यार विचारा गो तिका. आगो ती मुगो मोठी वायन दीत तुजी बरी जावं गो म्हणटा आनी बारीक दिल्यार तोंड काय करूं बरी करता. तिची वाट सोडात पळया. अशी फकाणां करून चलची ना आतां आनी मुद्द्याचें उलयात. ह्या हळदी कुंकमाक वायन जमोवप इतलोच अर्थ उरला आतां. हळदी कुंकमाक पयलींची भावना ना जाल्या म्हणून म्हाका दिसता सवाशिणींनी हळद कुंकम करचो पूण 4 चौगां भितर. 4 चौगांक मेळचें, उलोवचें. लोक करता म्हणून आपूण करचें न्ही. हय बाई म्हाकाय अशेंच दिसता. थोड्यांनी तर आपले बरोबर ल्हान भुरग्यांकूय हाडटा. ते संस्कार तांचेरूय पडटले.
हे आमी चिंतून करपाक जाय. ते खरी गे, ही प्रथा बंद करप ना, पूण सध्या जी वायट पद्दत चल्ल्या ती बंद करप. एक वर्स हळद कुकूम दिना जाल्यार कांयच वायट जायना, पूण रीण घेवन करप ना. हाणी बारीक दिलें ताणी बारीक दिलें हाजेर चर्चा करप ना. खरेंच म्हजी माय सांगता, पयल्यो बायल्यो हळद आनी कुकूम लावन तातूंत समाधान मानताल्यो. घोवाक आयुश आरोग्य जावचें म्हणून ती वायट वाडटाली. पूण आतां सगळेंच बदललां. हाजो खरो अर्थ दुसरोच आसा. पयलीं संक्रांती कडेन खूब थंडी पडटाली. बायलो सकाळीं उठून तिळगूळ घरा करताले. तांकां बरो कांटो येतालो. तिळाचे लाडू करताले, जे थंडी दिसांनी आरोग्याक बरे आनी पौश्टिकय आशिल्ले. ते सगळे विकते मेळटा न्ही, हाडटात आनी वाडटात. म्हाकाय बी तुमची म्हणणी पटत आयला. मातसो विचार केल्लो बरो. हय, अंदू खंय संक्रांत वराचेर बसून आयल्या, हिरवी साडी न्हेसून, चंदनाचो तिबो लावन सामकी तरूण आसा खंय. पश्चिमे कडल्यान पुर्वेक वता. तिणे घातिल्ल्यो न्हेशिल्ल्यो वस्तू म्हारग जाता अशेंय म्हणटात, आनी ती खंयच्यान येता त्या लोकांक सूख मेळटा अशेंय म्हणटात. ए ऐकायत ती मुगो आमच्या थंयसून आयले अशें म्हज्या सपनान दिसलां. पुरो करात आतां. ह्या संक्रांती पासून आमी हो धडो घेवंक शिकोवया. जे कितें करतली ते कायद्याची करतली. नश्ट खर्च करप ना, राग रोश करप ना, झगडप ना. जशी सोपे दिसता तशी करतली. अशी केल्यार फुडली पिळगी बरेंच करतली. ही परंपरागत चलून आयल्या ती मानप ना मानप तें लोकांनी ठरवचें. पूण हो हळदी कुकूम कायद्यान करचो, लक्षांत दवरात. नेत्रा कशें दिसता गो तुका? आता बाई म्हाका तुझे पटले.